मंगळारा मडगाव नगरपालिके वतीन रवींद्र भवनान विकसित भारत संकल्पना यात्रा जाली। हे कार्यावळीक मडगावचो आमदार दिगंबर कामत, दामू नायक आणि हेर हजर असले। लोकांक वेगवेगळ्या येवजणेंची माहिती दिवप हो हे यात्रेचो मुखेल हेत आशिल्ल्याचे दामू नायकान सांगले। पळयात। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नव्या वर्साक काल मडगाव शहरात आयली। नव्या वर्साचे स्वागत करता आसतना आम्ही विकसित भारत संकल्प यात्रेचे स्वागत केले। काल दामोदराचे लिंगार दामबाबाचे दर्शन घेऊन थंयच्यान यात्रेचो प्रवास सुरू जालो। काल सांजे मागीर आमी हाऊसिंग बोर्डाक थंय लोकां मदीं गेले। आज हांगा रवींद्र भवनाचेर दुसरो दीस आज रवींद्र भवनाचेर आसा सकाळची आनी सांजची परत आमची हांगा हाऊसिंग बोर्डांत आसा। एक आमी लक्षांत हाडपा जाय की लोकांक एक बरी संदी मेळटा विकसित भारत यात्रेच्या मार्फत की मोदी सरकारान गेल्ल्या 10 वर्सांक जे कितें उतर दिलें तें उतर पाळ्ळें काय ना। म्हणजे कितें जाता आमी पळयलां हाजे पयलीं इलेक्शना वेळार खुबश्यो पार्टी येता आनी कोण पार्टी सांगताले आमी 500 रुपये दितले 1000 रुपये दितले आमकां निवडून दियात असले काणयो सांगताले। लोकांनी तांकां विचारलें आतां पयशे पयलीं एडवान्स उडया तुमी मागीर तोंड दाखयनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्यो जितल्योय स्किमी ताणें डिक्लेअर केल्यो जे ताणें म्हणजे आतां सादें राम मंदिराचें उदाहरण घेया तांच्या मॅनिफेस्टोक ताणें सांगिल्लें की राम मंदिर हें जातलें। राम मंदिर में जो भारतीय लोगों की आस्था है उसके अनुसार राम मंदिर अयोध्या में खड़ा होगा हे तांचें उतर आशिल्लें। हे शब्द आज ताणें खरें करून दाखयलें। विकसित भारत संकल्प यात्रेचो मुख्य उद्देश जो आसा जो फाटल्या 10 वर्सां भितर माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हांणी केल्ले ज्यो येवजण्यो आणि त्याच बरोबर जे कामां जी भारताक एक विश्वगुरू करपाच्या मार्गार आसा त्या संदर्भात तळागाळातल्या लोकां भितर जागृती अवेअरनेस आणि ह्या येवजणेचो लाभ घेवन अंत्योदय तत्वाचेर तांच्या सगळ्यांचो विकास जावचो आणि त्या खातीर ह्यो सगळ्यो स्किमी लोकां कडेन पर्क्युलेट करपा लागून ही विकसित संकल्प भारत यात्रा आसा। हांव सगळ्यां कडेन मागतां खरें म्हळ्यार आमी इलेक्शनाच्या टायमाचेर लोकांच्या दारान वतात आनी आमी मतां मागतात पण त्याच बरोबर ह्या फाटल्या 10 वर्सांक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान हो ट्रेंड पूर्ण बदलून उडयल्लो आसा। आयज आमी फक्त मतांच मागपाक वचना तर मान ताट करून लोकांच्या घरा कडेन वता आनी ही स्कीम आसा ती तुमी घेयात म्हणटात। म्हणजे कंटिन्युअसली फाटली 5-10 वर्सां म्हणजे 5 वर्साचो जो इलेक्टोरल टर्म आसता त्या टर्मान भितर आमी प्रत्येकाच्या दारापर्यंत पावत आसा। गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, समृता खणगांवकर आणि संगीता ओली।